नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवात. सुयश गावडेकरांचा येवकार. खबर विस्तारान. जमीन घोटाळ्यांविशीं जस्टिस जाधव आयोगाचे शिफारशी प्रमाण दुरुस्ती करून केशी घालतले. 110 केशी आसात. कोणाचोच दावो ना त्यो जमनी सरकाराक. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत उलयलो. पर्वरे एलिवेटेड कॉरिडॉराचें काम सुरू जालां. 2 वर्सांत कॉरिडॉर उबो जातलो. भरती रेशे सावन 50 मिटरां भितरल्या घरांक CZMP खंय थाकाय दिवपाचो यत्न. इट इज अ वन मॅन कमिशन जाल्लो. त्यांनी सजेशन्स दिल्ली की काही अमेंडमेंट करपाचे. ह्या असेंब्लीन ताजे अमेंडमेंट जातले आनी बाकीच्यो सगळ्यो केसीस ज्यो आहा पळय न्ही त्यो सिंगल कोर्टा कडेन फायल जातल्यो. ऑलरेडी चार्जशीट केसीस जायत आसा. एप्रॉक्सिमेटली 110 केसीस आसा. नो मॅन लँड हाजेर एक्ट जातलो. जे नो मॅन लँड आहा ती गव्हर्मेंटा कडेन येतली. बाकीचे जेची कोणाचे लँड्स आसले जेणी एप्लाय केला तेजेर त्यो त्या सिंगल कोर्टान त्यो केसीस सगळ्यो चलतल्यो. सगळ्यो केसीस 110 पैकी कितल्यो म्हाका खबर ना. वन नो मॅन कितल्यो आहा, गव्हर्मेंट कितल्यो बाकीचे, बट ते स्क्रुटनायज सुरू आसा आनी तेणी दिल्ल्या सजेशनाचेर अमेंडमेंट आनी न्यू हे जो आहा पळय न्ही तो ह्या असेंब्लीत जातलो. CZMP प्लान 4 महिन्या भितर तयार जाता. भरती रेषेपासून 50 मिटरा भितर आशिल्ल्या घरांक थाकाय दितले म्हूण मुख्यमंत्र्याचे उतर. CZMP जो आहा पळय न्ही आमी तेंच्या कडेन 1:4000 जो मॅप जो आसा पळय न्ही हो मॅप मागला. तो मॅप मागना फुडें आमी लोकल पंचायतींनी तो अवेलेबल करतलो. बाकीचे सगळे तेच्यानी चॅक करचे. ते एकदां जालें काय CZMP प्लॅन 2011 फायनलायज जाता आनी वी आर गोईंग फॉर द CZMP 2019 प्लॅन आनी ताच्या खातीर CZMP 1:4000 रेंज मेळ्ळी, स्केल मेळ्ळी काय बऱ्योचश्यो गजाली लोकांक क्लियर जातल्यो. सो दॅट इट वील गिव द रिलीफ फॉर मॅक्झिमम स्ट्रक्चर. ओके, CZMP 2019 इट इज द कोस्टल एरियाक आमकां 50 मिटर्सचो सेटबॅक मेळ्ळ्या कारणान खूब जाणांक रिलीफ मेळपाक शकता. त्या खातीर लोकांनीय कॉपरेट करपाक जाय. आमी जेन्ना आतां 3 विकाच्या भितर आमकां प्लॅन जो आहा पळय न्ही 1:4000 स्केलीचेर मेळटलो. दॅट वील मेक अवेलेबल एट ऑल ग्रामपंचायत लेवल्स. पर्वरे हायवेचेर एलिवेटेड कॉरिडॉराचे काम सुरू जाला. 2 वर्सात काम पुराय जातले म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला. आमदार रोहनान कामाचेर आक्षेप घेवन कांय दुबाव उक्तायल्ले. मिनिस्टरचे कॉलेज रिजॉल्व जाले, काम सुरू जातलें. काय ना, तेजे फक्त ट्राफीक जो आसा तो स्मूथ फ्लो जावचो. हेज्या पलीकडे कांयच क्वेरीज उरोंक ना. सगळ्यो क्वेरीज रूल आउट जाल्ल्यो आसा. ऑलरेडी आतां बेजीक वर्क सुरू जाला. 2 इयर्स लागतले कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक. जर सामको स्पिडीत काम केलें आसत, लोकांनी काय हर्डल क्रिएट केलें ना जाल्यार विदीन 2 इयर्स वील कंप्लीट द प्रोजेक्ट. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. आसगांवां गोंयकारांचें घर मोडपाची केस पुलिसे कडच्यान काडली. केस क्रायम ब्रांच हाताळटली. मुख्यमंत्री सांगता. पुजा शर्माक खंय समन्स पावलां. पुलिसांची गुंडगिरी खपोवन घेवचेना. IAS आसूं वा IPS एक्शन जातलीच. खासदार तानावडे उलयला. काँग्रेस म्हणटा राजकारणी पुलीस लँड माफियाचो नॅक्सस. न्यायालयीन चवकशी जावंक जाय. आसगांव घर मोडपाच्या केशीत गोंय पुलिसांच्या सिनियर अधिकाऱ्यांचे नाव आयिल्ल्यान केस काडून क्रायम ब्रांचीक दिली. सरकार म्हणटा IAS आसूं वा IPS पुलिसांचेरूय कारवाय जातली. घर जें आसा पळय न्ही जशें आसलें पयलीं तशें बांदून दिवपाची जबाबदारी सरकाराची. फाल्यांच्यान आमची टीम बी थंयसर वतली. सर्वे करून बाकीचें सगळें काम करपाक 1-2-3 दिसां भितर सुरू जातलें. दुसरी गजाल ताची इन्क्वायरी जी आहा पळय ती चीफ सेक्रेटरी पूर्ण इन्सिडन्साची इन्क्वायरी पुराय करीत आसा. तिसरी गजाल ती केस जी आहा पळय न्ही त्या पुलीस स्टेशनांतल्यान ती केस क्रायम ब्रांची कडेन शिफ्ट केली. हितूर कोण कोण जितके इनवॉल्व आहा पळय न्ही रे तितक्यांचेर रिपोर्ट एकदां येयल्या उपरांत स्ट्रिक्टली एक्शन जातली. ह्या पद्दतीचो इन्सिडन्स ह्यान फुडें हांव सहन करून घेवचो ना. हांव सांगता बींग अ होम मिनिस्टर हांव ह्या बाबतींत ह्या विशयाचेर एखाद्या गोंयकाराचेर केन्नाच अन्याय जावचो ना. लिगल कितें म्हणजे जमीन कोणाची, कोणाचो रायट आहा, लेट डॅम सी इन द कोर्ट. दॅट इज नॉट अवर मॅटर. ओके, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन मेंटेन करप किंवा बाकीच्या अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स जावचो न्ही. एक्चुली आगरवाडेकर फॅमिलीचें जें घर आपल्या आसगांव हांगासर डिमॉलिश केलें अत्यंत चुकीचे पद्दतीन तो विशय जाल्लो आसा. तेंचें घर जें आसा व्हडलेलें आसा तें सरकाराच्या माध्यमांतल्यान बांदतले आनी जे कल्प्रीट आसात म्हणजे जे तो शर्मा आसत किंवा तो ख्वाजा जो एजंट जेणेन दादागिरी करून तेंच्या घरांतल्यान तांकां भायर काडून किडनॅप करून जें घर मोडपाक लागून जो हें केल्लो आसा तेचेर स्ट्रीक एक्शन म्हाका दिसता तो एकट्याक अरेस्ट केल्या ख्वाजा. आनी मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा की चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर एक कमिटी फॉर्म जातली आनी तांचेर कारवाय जातली. मागीर तो कोणी व्हडलो ऑफिसर जावनी तो IPS जावनी तो IAS. काँग्रेस म्हणटा राजकारणी पुलीस लँड माफियाचे नॅक्सस. हे भायले दिल्लीवाले
भायली स्टेटी वयले हिंग येता लँड शार्क आसागांव थिंगा जमीन इतली म्हारग जाल्या आनी सगळे दिल्लीचे मनीस येवन थिंगा हे जे एक माफिया लँड माफिया थिंगा हे चलता. दीस इज डेफिनेटली विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ पॉलिटिशियन्स एंड पुलीस, अदरवायज इट कॅनॉट हॅपन. एंड दॅट इन्क्वायरी वी हॅड सेड की आमकां इन्क्वायरी अंडर रिटायर्ड हायकोर्ट जज, दीस इज वॉट इज रिक्वायर्ड. पूण सिस्टम जो कोल्यूड जाला एका गोंयकाराक टार्गेट करपाक, तो सिस्टमान जो कोण पार्टनर आशिल्लो ताचेर एक्शन जावंक जाय. सेकंड, तांचे घर तांकां पडते मेळूंक जाय. सरकारान तांचे घर बांदूंक जाय. आनी तिसरें म्हणटा मालकी हक्क जो आहा जाग्याचो तो तांकां असेंब्ली सुरवात जावचे पयलीं तांच्या नांवार येवपाक जाय. धर येना then this will be an excuse for the opposition to paralyze the assembly session. भंडारी समाजाचे वांगडी म्हणतात बाउन्सर आणि कंपनीचेर कारवाय जाय. जे बाउन्सर राज्य चल्ल्या गोंयांत. कोणी उठ बूट सूट बाउन्सरांक हाडटा, पुलिसाक सायडीक धरता, कोणाचें घर मोडटा, कोणाक किडनॅप करता, कोणाच्यो गाडयो व्हरता. चल्ला कितें गोंयांत? जाल्यार एक तर मॅसेज वयतली जाल्यार गोंयच्या सीएमा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की ही कंपनी सोदून काडची. ही खंयची कंपनी ती, खंयचे बाउन्सर हो ख्वाजा हेणे आदी कितले असले डील केल्या, असली कितली लोकांची घरां मोडल्या. आनी ह्या पुजा शर्माक गोंयांत येवपाचें बंद करपाचें. केन्नाच ह्या दिल्लीवाले वो आउटसायडर चिंततले की गोंयांत येवन कितें केलें जाल्यार आमकां गोंयांत सेकंड होम न्ही, गोंयांत एंट्रीच बंद जातली म्हणून. आमदार दलायला लोबो पळवणी करून आयली. घर मोडपाच्या प्रकरणात अटक जाल्लो एजंट अर्शद ख्वाजान म्हापशे कोर्टात जामिना खातीर अर्ज केला. कोर्टान हणजूण पुलिसांक नोटीस काडल्या, ब्रेस्तारा सुनावणी जातली. इतले मजगती सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पूजा शर्माक खंय समन्स पावलो, मात ती घरा नाशिल्ली. आपूण हजर रावतली म्हूण तिचो राखात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिक्षणीक संस्था तशेंच धर्मीक थळांच्या 100 मिटरां भितर ह्या फुडें पर्यटन वाडीच्या नांवान बार्रां सुरू करूंक बावटो. एक्सायजान अधिसुचोवणी काडल्या, मात ते खातीर दोबराद एक्सायज लायसन फी भरची पडटली. विरोधकांनी सरकाराक धुलो. आप म्हणटा कोर्टांत चल्ले. निर्णय फाटीं घेवचो म्हणून हिंदू जनजागृती समितीनय आवाज चडयलो. अबकारी खात्यान राज्यातल्या शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक थळांपासून 100 मीटर अंतराचेर सोऱ्याचे दुकान उगडपाची परवानगी दिवंक नाशिल्ली. पूण हाचे फुडें पर्यटनाक चालना दिवपाच्या हेतान गरजेच्या वाठारांनी बार्रां सुरू करपाचे परवाने सरकार दितले. अबकारी खात्यान अधिसुचोवणी काडल्या. शैक्षणिक संस्था तसेच धार्मिक स्थळांच्या 100 मीटर भितर बार्रां सुरू करपाक मान्यताय मेळटली. अशा सुवातेचेर मान्यताय मेळिल्ल्यांक दुप्पटीन अबकारी परवानो शुल्क फारीक करचो पडटलो. संवसारीक पावंड्याचेर पर्यटन थळ आशिल्ल्यान दर वर्सा देशा विदेशांतल्यान लाखांनी पर्यटक गोंयांत येतात. हातूंतले चडशे पर्यटक दर वर्सा सोऱ्या खातीर गोंयांत येतात. पर्यटनाक चालना दिवंक खंय हो निर्णय. जर तुम्हाला एका प्रकारे धनच हवं असेल तर आज उत्तर प्रदेश सरकारने आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की त्या ठिकाणी त्यांनी एक प्रयत्न केला. आज तिथे काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर किंवा अयोध्या मथुरा यांच्या माध्यमातून एक वेगळ्या प्रकारचं धार्मिक पर्यटन चालू झालं. आणि आज उत्तर प्रदेश सरकार 25,000 कोटींच्या निधीच्या माध्यमातून आज ते देशातलं पर्यटनातलं पहिल्या क्रमांकावरचं राज्य ठरलेलं आहे. एवढी तर गोवा सरकारची अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे गोव्यामध्ये एवढी प्राचीन मंदिरं असताना, गोव्याची एवढी संस्कृती असताना दारूच्या माध्यमातून पर्यटकांना प्रमोट करण्याचा प्रयत्न करणं हा मला वाटतं निंदनीय गोष्ट आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वीज चोरतल्यांचेर सरकाराची बारीकसाणीन नजर. वीज चोरयेची प्रकरणां आडावंक दरेक गांव आनी पालिका वाठारांतलीं सगळीं घरां तपासपाचें वीज खात्यान थारायलां. मोपा वीज चोरी प्रकरणा वेल्यान वीज मंत्री सुदिनाचें वक्तव्य. लोक लोड एक दाखयतात आनी उपरांत डॅमायज लायट वापरतात. तांकांय खंय भुजतलें. मी आधीपासून सांगतोय की लोड अप्रुव्हल एक असतो आणि प्रत्येक घरात एक्स्ट्रा लोड घेतात त्याचं अप्रुव्हल देत नाही. इथं तर त्यानं खालची विजेला कनेक्शन घेतलं आहे आणि वरची वीज चोरून घेतली असा रिपोर्ट माझ्याकडे आला. आणि हे करता असताना एक सिद्ध जाता की लोक चोर पळवटेन चड आसा.
आनी त्या खातीर लोड जाणी कोणी सारको एप्रुवल घेवना. आतांच हांवें चीफ इंजिनियरा कडेन डिस्कस केला. ईच एंड एवरी हावस इन गोवा, in every ward of the village panchayat and municipality will be checked thoroughly by our engineers in future. And time to time हे सगळें सारकें करपाचो उद्देश डिपार्टमेंट मुखार दवरतलो. म्हादय प्रवाह समिती 4 जुलय सावन म्हादय न्हंयची पळोवणी करतली. 5 आनी 6 जुनाक म्हादयचो गोंयचो वाठार भोंवतले. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयला. 7 जुलयाक ही समिती कळसा बांडोरा सयत कर्नाटकांतल्या हायड्रो प्रकल्पांकय भेट दिवन पळोवणी करतली. मंत्री सांगता, पळोवणेंतल्यान न्हंयचो प्रवाह कसो आसा तो खंय कळटलो. ती म्हादय बेजिनची व्हिसीट जी आसा पळय बाय प्रवाह कमिटी ही तांणी 4 तारखेक थारायल्ली आसा. आमकां कालच हे लेटर आयिल्लें आसा आनीक लेटरांत ताणें म्हटिल्लें आसा की 4 तारखेक महाराष्ट्रा पोर्शन्स ते पळयतले. ताजे नंतर मागीर 6 तारखेक परत आमचे गोंयचोच भाग जो आसा पळय न्ही तातूंतले काही भागाक विजीट करतले आनी 7 तारखेक परत मागीर महाराष्ट्रा पार्टाक विजीट करतले. म्हादय कर्नाटका. मागीर 5 तारीख जो आसा पळय न्ही जे गोवा पार्ट ते पळयतले म्हादय बेसिनचो तातूंत भितर आमचो सुर्ला फॉल जो आसा पळय न्ही आनी अंजुना डॅम. सुर्ला फॉल जो आसा पळय न्ही त्या स्पॉटार ते वतले आनी मागीर अंजुना डॅम आसता पळयतले आनी येता आसतना मागीर वावंटी रिवर जी आसा न्हंय जी आसा त्या न्हंयचेर ज्यो आमच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो हे आसात स्किमी आसात. हय, उदक पिवपाच्या उदकाचेय बीन म्हणजे ड्रिंकींग वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्स आनी बरोबर लिफ्ट इरिगेशन हे सगळें पळयत मागीर नंतर हांगसर येतले खंय उस्ते ज्या जाग्यार कॉन्फ्लुएन्स जाता म्हादय आनी म्हादयचे इतर ब्रँचेस जे आसा ते सगळे येवन ती म्हादय मेन रिवर जाता उस्ते म्हणटा त्या भागांत थंय येतले आनी गांजे बॅरेज लास्ट मागीर गांजे बॅरेज आसा पळय न्ही ती बॅरेज पळयतले. त्या नंतर मागीर केरी लाडको वजर आनीक सुर्ला न्हंयचेर आनी मागीर परत बॅक टू पेंजीम. 7 तारखेर ते परत बेळगांव वतले. वता आसतना वाटेर तुगेले कर्नाटका भितर कणकुंबी खालसा आनी बंडुरा ही जे दोनूय नांवां आमकां सामके एकदम सारके फॅमिलियर आसात. कळसा बंडुरा आमी फाटले जवळ जवळ 5-10 वर्सां आयकत आयिल्ले आसात. ते दोनूय स्पॉटांक ते विजीट करतले. राती उसरां काणकोणा आगोंदा शेकांक उजो. एकलो लासून सोंपलो. 2 शेक लासून काबार. सुमार 2 लाख मायज लुकसाण म्हूण अदमास. फायर ब्रिगेड टायमार पाविल्ल्यान बाकीचे शेक साल्वार. उजो कसो लागलो तें मात अजून स्पश्ट जाल्लें ना. चवकशी चल्ल्या. असलो उजो लागलो आसलो की फक्त 1-2 तरी ब्लास्ट जाले. आमच्या मुखार 2 ब्लास्ट जाल्ले. सिलिंडर भितर सिलिंडर आले दिस म्हाका. सो 2 सिलिंडर ब्लास्ट जाले आमच्या मुखार जाले सारक्यांचे. ब्लास्टाचेर मरे सगळे हें जालो आनी पावस भरपूर जोडटालो पूण वाऱ्याचेर मरे कांयच कंट्रोल जावंक जालें ना. आनी ते पावस आसल्याच्यान एक्चुली ते उजो कमी जावपाक जाय आसलो पूण वारो जसो आसलो न्हू कित्याक बिचार न्हू वादळ चालू आसा आनी वाऱ्याचेर मरे आनी ते ब्लास्टाचेर मरे आनी ते हट्स सामकी प्लायवुडाची ऑलमोस्ट लोकांची सगळी प्लायवुडा हट्सां ती सगळी मागीर ती हें जायन गेलाय आतां बंद जायन गेलाय. ऑलमोस्ट काय ना ते रेस्टॉरंट हट्सां 2 प्रॉपर्टी मार लागलो तो. दोन ओनर एक रामलिंग चालवानी म्हणून आनी दुसरो मनोज पागी. दोन शेक चलोवपाक घेतली काय ओनरशीप चलोवपाक तेमी घेतली. फायर ब्रिगेडीन सगळ्याच्याक बेस्ट हेल्प म्हण ते फायर ब्रिगेडी जाला कित्याक आनीक 5 मिनटां फायर ब्रिगेडर लेट जाता. ऑलमोस्ट आनीक 2-3 शेक वयता आसली आनीक घरां तर एक फावटी नळ्यां तर एक फावटी उजो घेयल्लो तेकोन घरां सामकी तेकोन सामकी टच घरां. आनी 4 फायर ब्रिगेड येयल्ले. 4 फायर ब्रिगेड येयले. एक आमची काणकोणची मागीर कुंकळसान येयली मागीर सावड्डेसान येयली म्हाका. मडगांवसान व्हडलेली 12,500 लिटराची आनी जे पयलींचे पळय 3 येयले आसले न्हू तेमी 2-3 रावंड मारलाय म्हळ्यार इतलो कंट्रोल हें जाल्लो. आनी बाकी आमगे बारके मोटर बिटर उदक बिदक सगळे भाल्ले बिल्ले लोक हेल्प लोकांक बी भरपूर हेल्प म्हळ्यार ऑलमोस्ट कंट्रोल केलं मागीर हळू हळू. ते ऑलमोस्ट
म्हाका दिसता 5 वरां सुमार एक हें चल्लें आमगेलें एका सुमार सारकी फायर ब्रिगेड पावल्ली. सो ते सकाळी म्हणल्यार सकाळी ते 7-8 म्हणल्यार हिंगा आसाय ऑलमोस्ट सगळे हिंगा आसाय आतां. जे काणकोणची फायर ब्रिगेडी सगळ्यात आनी 4 फायर ब्रिगेडी हांगा येयल्यो. टोटल 6 बंब हांगा यूज जाले तरी उजो आटोक्यांत येवना. काणकोण पुलीस फुडलो तपास करता. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. मंत्रिमंडळाच्या फेररचणुकेचो अधिकार मुख्यमंत्र्याचो. मुख्यमंत्र्यान कितेंय थारायल्यार पक्ष म्हूण आमचो तेंको आसतलो. खासदार आनी बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयला. अजून मेरेन खंय मुख्यमंत्र्यान कांयच सांगूं ना. फाल्यां सावन राज्यसभेचें अधिवेशन, मात प्रस्नकाल ना. शुन्य काळांत वेळ मेळ्ळ्यार गोंयचे इशू काडटलो म्हूण तानावडे सांगता. फाल्यांच्यान राज्यसभेचे सेशन सुरू. सो तुमी गोंयचे मुद्दे कितें कितें मांडटले तेचे? ह्या वेळाचेर राज्यसभा फाल्यांच्यान सुरू जाता. म्हणजे फाल्यां सुरवातीक राष्ट्रपतीचें भाशण जातलें दोनूय हावजांक एकाच कडेन. म्हणजे लोकसभेन राज्यसभा लोकसभा एकाच जाग्यार चलता फाल्यांचो दीस. आनी त्याच्या नंतर मागीर त्या हाचेर एक दीस सगळ्या मिनिस्टरांक इंट्रोडक्शन प्रधानमंत्रीजी करतले आनी मागीर राष्ट्रपतीच्या भाशणाचेर चर्चा जातली. ह्या सेशनाक हे 3 तारीख पर्यंत चलतले. म्हणजे 5 दिसांचें सेशन आसा. त्या सेशना भितर केवळ राष्ट्रपतीच्या भाशणाचेर चर्चा जातली आनी एखादें झिरोवर किंवा आनी कितें जर मेन्शन आसत जाल्यार तें घालपाक मेळ्ळें जाल्यार. पण क्वेश्चन अवर ह्या सेशनाक ना. व्हडलें सेशन जें 22 तारीख जुलयान जातलें तातूंत बरेचशे विशय गोंयच्या संदर्भात हांवें घालप शेटल्यार खूब जाणांक म्हणलें हांवें कितें जर विशय आसत जाल्यार कोणेंय तो गोंयच्या संदर्भातलो एखादो विशय जो सेंट्रलाक जावपाक शकता अशें आसत जाल्यार खूब वेलकम आसा. कोणेंय म्हजे कडेन हाडून दिवपाक हरकत ना. दुसरो एक अशी चर्चा आसली की गोंयान लोकसभेचे इलेक्शन जाले की कितें तरी गव्हर्मेंटान हालचाली जातली म्हणून. सो कितें शक्य आहा ते? आतां कशें आतां निवडणूक जालो निकाल जालो आनी त्या नंतर कशें आसता पब्लीक परसेप्शन आसता न्ही. पण त्या संदर्भांतलें अजून तरी कारण एखाद्या सरकारा भितर कितें बदल करपाचो जर आसत म्हणजे एखाद्याक नवीन मंत्री आसत कोणाक देंवोवपाचें आसत ते पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांचो अधिकार आसता. आनी एखादें जर कितें आसत जाल्यार तें करच्या पयलीं डेफिनेटली पार्टी म्हणून आमकां सांगतात आनी आमी तांकां तेंच्यांनी जर एखादे कितें निर्णय घेतो आसत जाल्यार त्या निर्णयाक पार्टी म्हणून तांकां पूर्ण आमचो पाठिंबो आसतलो. ओम बिर्ला दुसरे फावट लोकसभेचो अध्यक्ष. इंडिया अलायन्साचे वतीन के सुरेशान उमेदवारी अर्ज भरिल्लो. 17व्या लोकसभेच्या कार्यकाळाचो बिर्लाच्या अध्यक्षतेंत भांगराळो काळ म्हूण उल्लेख जातलो. प्रधानमंत्री मोदी उलयला. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल म्हणटा विरोधकांक उलोवंक दिवचे. दोगांनी मेळून सभापतीक आसनस्थ केलो. बिर्लाक परबीं. गोंयांत वाडटे डेंग्यू केशीची भलायकी खात्यान खर दखल घेतल्या. कांय डेंग्यू हॉटस्पॉट सोदून काडल्यात. चडशा सुवातांनी मायग्रंट रावतात. थंय डेंग्यू केशी जळारां जावपा सारकी परिस्थिती उप्रासल्या. ताळगांव, गिरी, कांदोळे, म्हापशें, पणजी, भाटलें, चिंबला, मडगांव आनी वास्को कांय घरांक नोटीशी गेल्यात. दुर्लक्ष केल्यार खंय उदक लायट कापतले. हायकोर्टाचें सुमार दर्जाचें बांदकाम पावसांत एक्सपोज. डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसायान प्रकरण लक्षांत हाडून दिले उपरांत पर्वरे हायकोर्ट संकुलांत दुरुस्तीचें काम सुरू जालें. हांवें एक लेटर केल्लें नो डावट. बट म्हाका खबर ना म्हज्या लेटरा खातीर हांगा इश्यू सुरू जाल्या काय ना तें म्हाका खबर ना. पूण बऱ्याचशा मोठ्या प्रमाणाचेर हायकोर्टान काम सद्या चालू आसा. 2nd फ्लोराचेर काम चालू आशिल्लें आतां 1st फ्लोराचेर काम चालू आसा. हांगा तुमकां पयल्यार दिसतलें ग्रावंड फ्लोराचेर काम चालू आसा. बट येस हांवें केल्लें लेटर एक सरकारान ताजेर पळोवचें म्हणून कशें आसा तें. कित्याक इश्यू खूब आसा. सकयल पार्किंगान उदक पडटा, 1st फ्लोराचेर उदक गळटालें, खूब इश्यू आसा आनी त्या लेटरान आमी स्पेसिफाय केल्लें आसा. पूण काम आतां केलां. आय डोंट नो वेदर इट वॉज डन अंडर वॉरंटी काय खबर ना. बट काम तरी चलता तें दिसता. पणजे शारांत ई बसी सुरू करपाक सरकाराक हायकोर्टान 1 जुलय मेरेन प्राझ दिला. डिझेलाच्यो बसी काडून ई बसी सुरू करपाचो सरकाराचो प्लान आशिल्लो. पणजेचे येरादारी प्लानाचेर हायकोर्टान घेतिल्ले स्वेच्छा दखल याचिकेचेर सुनावणी 3 जुलयाक दवरल्या. तो मेरेन महापालिका आनी सरकाराक एक्शन दाखोवची पडटली.
The starting of the e-buses in Panji city was supposed to be done, and we had committed to the High Court that we would start those buses, but we wanted some extension. We wanted extension up to July, 1st July. The court has been pleased to grant that extension, and we have said that from 1st July onwards, the e-buses will start in the city of Panji. That is the application. As far as other compliances of traffic management in the Panji city are concerned, the court has kept the matter on 3rd. Certain steps which are supposed to be taken, we have taken those steps also, and we are supposed to take further more steps. In connection with those matters, the hearing has been fixed on 3rd. The issue as regards the traffic, particularly near the casino areas, up to Divza Circle is also going to come up on the 3rd. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.